बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य असू. प्रितीच्या बणी भावनो ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयज आमी बोणकोणींत आसतल्या भाव भयणां पासत आमी मागता. खेरीत भाशेन बोणकोणींत आसतल्या पासत हो आयतार आमी भेटयता. बोणकोणींत जायतीं आमची भाव भयणां आसात, जावं गुन्यांव आसून जावं घोडेक गुन्यांव नासून. तो तांचे पासत आमी मागुया. जी कोण गुन्यांव आसून आसात पळय ते आपणाची धारून कालीस मोवाळ करूंक आनी गुन्यांव नासतना आसून ताका सुटका फावो सांग तांचे पासत मागतना ताच्या कुटुंबा पासत मागुया. आनी तो जेजू जिवो उणो आपणाच्या उण्यान आमकां घोटाय दिता, बळ दिता जिवितांतले कोश्टांक फुडो करूंक. तो ताच्याच घोटायेन ह्याच जिव्या उण्याचे घोटायेन आमचें जिवीत जियोंक ताचे नीज कवाय सांग आमचे पासत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल सांतान दूख दोतोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर तूं देवबापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सोरेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोरपरिदा देवापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तो तुज्या वैभवासत आमी तुका वाकाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता. सोम्या देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदीदारा आनी सोर काकुती वोन देवा कालसाचे सगळे गुट तूं सुपून नायेन जाणूय. प्रमाणीक कोण ती तूं जाणूय आनी पातक्यांक प्रमाणीक करूंक तूं शकताय. बोणकोणींत आसलेल्या खातीर आमची प्रार्थना मानून घे. तांचे कोश्टा दुखान तांकां सोंसणीकायेचें बळ आनी बरमाशाचो उजवाड दी आनी बेगीनच ती बोणकोणींतली सुटोवन आपल्या घरा सालमती पावोशी कर. आमच्या सोम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरेदोतीच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशून ताणें म्हणलें, सरेस्प्रा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदां न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोमभोंवतणी नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उण्याचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सरेस्प्राचो दूत आनीक एक फावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटूच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाची घोटायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाग देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतोरी. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गड. आनी एकदां म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पोर कितलो मोवाळ गड. सगल्या वेळार सरेस्प्राक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सरेस्प्रा सोवे
म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हज्या सांगाती सरेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सरेस्पराक हांव आशून सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकलीपणाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोवती वेडो घालून सरेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात सरेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात. कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां कुणावून दवरल्यात. सगळी उचामळाय, राग, क्रोध, चाल्यो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दयाळ आनी काकूतवून जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां भोगशिल्लीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाची अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचे अवतरे. देवाचें उडूपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उणो. हो उणो खातात तो सासणाक जिवो आसतलो. सरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हांव स्वर्गांत देंवलोलो उणो अशें जेजून म्हणलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटाली, जुजेचो पूत जेजू तो वच न्हय. ताचे आवय बापायक आमी वळखता कितें. हांव स्वर्गांत देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणू येत. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मदें फुटफुटून नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवन कोत्तलो. ती सगळीं देवान शिकयलेली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचे आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थंय आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण विस्वास देवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उणो. तुमच्या पुर्वजांनी वरण्यांत मान आहेलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांत देंवलोलो उणो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत देंवलोलो जिवो उणो. हो उणो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो
आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उणो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाड विवाद जालो. अरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे? जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भणी भावानो, बी अ लव bomb. Let it explode. Not to kill, but to heal broken hearts. आयज आमी बणकोणींत आसतल्या भाव भयणांक भेटयल्लो आयतार आमी पाळटाव. जायतीं आमचीं भाव भयणां बणकोणींत आसात, जावं कडेन गुन्यांव आसून जावं कडेन गुन्यांव नासून. तसलीच एक काणी ही. आंतोनियो मोंतेरो हो प्रोटेस्टंट पास्टर आपणाचो वावर कोत्तना एक दीस तो कचेरीन बसलेलो थंय आसतना कोण एकलो अनवळखी मनीस ताका मेळोंक येता. आनी हो मनीस ताका मेळटा आनी ताचे लागच्यान कसलो उपकार मागता. तो व्हडे कशेन हो उपकार ताका दिता. जाल्यार कांय दिसा उपरांत ह्या अनवळखी मनशाक पुलीस धरतात. आनी जेन्ना ते पुलीस धरतात पळय तेन्ना हो मनीस आंतोनियो मोंतेराचें नांव लावन दिता. आनी आंतोनियो मोंतेराक पुलीस धरूंक येतात. आंतोनियो मोंतेराक खबर ना पुलिसांन कित्याक ताका धरला. ताका खबर नासली ताची क्रीम कसली आसली पळय ती. पूण ताका धरून वेतात. तो फकत जाण आसलेलो आपणे ह्या मनशाक कहलो आदार दिला म्हणून. ह्या आदारा वरवीं कितें जातलें ताका खबर नासलेली. आनी प्रितीच्या भणी भावनो, मार्चाचे 15 2012 ह्या वर्सा आंतोनियो मोंतेरोक बणकोण फाव जाता. 22 म्हयने हे बणकोणींत जाल्ल्या उपरांत जानेराचे 13 2014 ह्या वर्सा आंतोनियो मोंतेरोक 24 तो निरपराधी म्हणून परगट करता. खरें म्हणल्यार ताच्या कसलोच गुन्यांव ताका मेळोंक ना, कसलेच पुरावे ताका मेळोंक ना. हाका लागून ताका सुटका फाव जाली. निरपराधी आंतोनियो मोंतेरो 22 म्हयने बणकोण फाव जाली फाव नासतना. असलेच कितलीच भाव भयणां आसात. तांचे पासत आमी मागूंक गरजेचें. आनी जायतीं गुन्यांव करून आसात. तांची काळजां धारून काळजां मोवाळ जावंक मोव जावंक आपणाचो गुन्यांव वळखूंक आनी प्राचीत करूंक तांचे पासत आमी मागुया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारुया. आयचे पयले वाचप एलिजा प्रवादी आपणाचे पोरचेक खऱ्या देवाची वाट दाखोळ कोत्तालो. आहाब राजा दुबावरेत इस्रायलाचो राजा, ताची पोतीन जेझाबेल ओन भावाटी आनी ह्या बायलेन ताचे राणी जेझाबेलान जायते कुड्ड्या देवांक हाडलेले आनी ह्या कुड्ड्या देवांची बुजवण करूंक लोकांक लागीं मागताली. आनी जायते जाण ह्या कुड्ड्या देवा फाटल्यान गेल्लोले पळय तेन्ना एलिजा प्रवादी ताचे तोंडार मारता, खरे देवाची वाट दोरात. इस्रायल पोचेक तांचे पातक तांचे तोंडार मारून तांकां खरो तो रस्तो दाखोळ कोत्ता. तेन्ना जेझाबेल रागार जाता. एलिजा प्रवादी एक आव्हान ताचे मुखार दवरता. पळय म्हणटा, पळया खंयचो देव खरो देव पळय तो. एक चॅलेंज कशी. आनी ही चॅलेंज करपाक कुड्ड्या देवांचे 450 प्रवादी आसतात आनी खऱ्या देवाचो फकत एकूच प्रवादी एलिजा. आनी एलिजा ह्या सगळ्या प्रवाद्यांक हारयता आनी आपलो देव खरो देव म्हणून सिद्ध करता. आनी ते सगळे 450 प्रवादी मरतात. पळय तेन्ना जेझाबेलाक राग येता आनी रागा बरीत ती 24 वरां भितर आपूण एलिजा प्रवादीक मारतली म्हणून बासावणी घेता. जाल्यार एलिजा प्रवादी थंयसरलो पोहून वेता धांवता ओराण्यांत वेता. आनी ओराण्यांत वेतोच कितें जालें तें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. थंयसर थोकोन धोली नासलेलो पळय तेन्ना सोरेस्पद देव दुता वरवीं ताका मेळोंक येता आनी उणें दिवन आनी उदक दिवन ताका थोकलेले कुडीक ताका बळ दिता. ह्या उण्या वरवीं आनी उदका वरवीं
घोटाय मेळटा आनी घोटायेन एलीच्या प्रवादी आपणाची वाट दोत्ता देवाचो संदेश परगटूंक राजी जाता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी कोश्ट दूख त्रास येता. असल्या वेळार आमकां तोच देव आपणाचे बळ दिता. जेजून म्हणला आयच्या शेवटपणान, हांव तो स्वर्गांतल्यान देंवलेलो जिवो उणो, जो हो उणो खाता तो केन्नाच मरचो ना, केन्नाच भुकेचो ना. प्रितीच्या भयणी भावनो, दर मिसाच्या बलिदानान तोच जेजू आमकां आपलेंच मांस आनी रगत आमकां दिता. ह्या मांसा रगताचे घोटायेन आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टांक, दूख त्रास पिडाक फुडो करूंक करचेचे. आनी जेन्ना ताचे घोटायेन आमी फुडो करता पळय तेन्ना कितलेय कोश्ट जावं, ह्या कोश्टाक फळ मेळटा. जे परी आंतोनियो मोंतेरा कोश्ट आयले, कोण फाव जाली, पूण ह्या कोश्ट बेश्टे वचोंक नात, ताका फळ मेळ्ळें. ताका समाजाक फुडो करूंक ताका धीर मेळ्ळें, बळ मेळ्ळें. प्रितीच्या भयणी भावनो, एक भावाट्टी खंय एक फावटी एका पत्रकाराशी वचून अशें म्हणू लागलो. आपणें म्हणू लागलो, 30 वर्सां सदांकाल मिसाक हांव गेला, आयताराच्या आयतारा मिसाक हांव गेलो. वजार पावटी हांवें शर्मा आयकल्यात, कितलेचशे वजार शर्मा आयकल्यात. कितलेच फावटी जेजूची कूड शेवल्या, पूण कितें फळ? कांयच ना. हें बेश्टें उमत्या कोशार उदक कशें. हांवें म्हज्या जिवितांत तो फळ हांवें पळोवंक ना. हे शर्मा इतले आयकल्या पळय, तो फळ म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळोंक ना. वेस्ट ऑफ टायम. आनी हाका लागून आतां आनी म्हाका मिसाक येवपाक शेत दिसना. पळय तेन्ना खंय ह्या पत्रकारान ताका असो जबाब दिलो, पळय 30 वर्सां जालीं हांव लग्न जाल्यार, आनी ह्या म्हज्या लग्नाच्या जिवितांत म्हजे बायलेन वेगवेगळे प्रात म्हाका करून रांदून दिल्यात. ह्या प्रात कसले केल्यात म्हाका उगडास ना, पूण हे प्रात हांव जेवलां. ह्या प्राता वरवीं म्हाका घोटाय मेळ्ळ्या, पूण म्हाका खबर ना हे प्रात म्हज्या जिवितांत कितलें बळ दिलां पळय तें. आयज हांगासर आसा जाल्यार ह्या प्राता वरवीं म्हजे कुडीक घोटाय मेवल्या, आनी ह्या घोटाय वरवीं हांव जिविताक फुडो करूंक पावलां. म्हज्या जिविताची बदलणी जाल्या. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी मिसाक दर जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना, जावं आयतारा दिसा 2 दिसा आमी वांटो घेता तेन्ना तोच जेजू आपणाची मांस आनी रगत दिता. तें बेश्टें फुकट वचना. आमच्या जिविताक घोटाय मेळटा, ओत्मीक घोटाय मेळटा. आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक तोच धीर आनी आदार दिता. जाल्यार ह्या मांसाक रगताचे घोटायेन आमच्या जिविताक फुडो करूंक गरजेचें. आमच्या जिविताक फुडो करतना कोणकोणी नासलेल्या भाव भयणां पासत मागुया. तांच्याय जिवितांत कोश्ट त्रास दूख येता तेन्ना तांचें कुटुंब घरा लागीं आसा, जायते उणेपण ताका भोगता, तांकांय जेजूच्या बळान फुडो करूंक, ह्या कोश्टांक फुडो करूंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमचे सगळे आवडे बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानांत उबारुया. आमेन. सगळीं वेरोया. आमचो बाट एकाच दयसे उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सर परिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया, तो पयत आत्म्या वरवीं घरवीं सरमलो, आंकवार मरे थंय सरमलो, पोंच पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर परिदार देवपाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसिफी करूंक येतलो. सत म्हणटा पयत आत्म्याक, कातोलीक पयत सभेक, भक्ताचे एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. थोडीशी आमची मागणी बापाक उबारून आदार मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायते प्रश्नाक आनी आडखळींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार ताणें देवाचेर आपलो पूर्ण भावार्थ दवरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सरकारी मनशांनी जेजूच्या
शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दोयल बाप्पा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. जेन्ना एक मनशाक बंदखण फावो जाता तेन्ना तांचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची घोटाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून ताणें आपलें जिवीत शांतीन समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. लाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. बंदखणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक ताणें आपली सेवा जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. लाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. Be a love bomb, let it explode. Not to kill, but to heal broken hearts. मोगाला बापा तुझ्या मोगाचे गवाय आमी सांग. आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टाक, दुखाक, पिडेक तुज्याच पुताच्या मासा रोगताचे घोटायेन फुडो करूंक आमकां आनी भोव करून बंदखणीन आसलेल्या भाव भयणांक कृपा आनी बळ फाव कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातीचे पावसार कोरो, सोगताय तूं एकाच उतरार. माती तूं लांबचे जिणे, भांगर कोर पवित्र आत्म्यान. दोयाल बापा मुक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोगता. आमचे वरदान तुका भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपरिरात देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पळय चुवेच्या आदावाक सरीसपोर मानून घेवंक. कोनवाल्या बापा, मनशाचे सोडवणे खातीर तुज्या पुतान भेटयलेलें बलिदान आतां आमी तुका समर्पिताव. ताचे वरवीं गुलामपणांत आसलोल्यांक सुटका मेळूं आनी आमा समेस्तांक जेजू सवे सासणांक तोपता तसली स्वतंत्रताय फावो जावं. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबात सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अयश आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर खाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारीत थंय झोल घेतलो. खुसाचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या चोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे कित्तोन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दलबार दरबाराचो सुरेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. तूं सर्गे तुका सोय सोय, सोरेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय. तूं सर्गे तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ईद आनी पवित्र करून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपणी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें
रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गुट परगोटुया जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवन जिवनपणाचो मी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आंबा समेस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पयत सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनोवन जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां नित्य इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परसलीत मुखार मोल पोलोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माईस सांगाती बागेवन जुजे तिच्या पोती सांगाती बागेवन दोदता बागेवन जुजे वास आनी सोरखांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपरिदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरवंदराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पयत जाव तुझें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां घस आनी आमकां तायनीन पडोवन ठेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन उतरकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनांक सोमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सोची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप कट्टेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Ore por volver a mí, Elias no pisar mí.
प्रार्थुया. दयाल बापा, आमचे सोडवणे खातीर फारीक केल्ल्या मोलाचो उगडास काडून आमचे कोयदी जाल्ल्या भाव भयणी पासत आमी तुजी काकूत मागता. तुजे बांदपास तुटय अशें ती संतोशान तुजी सेवा करूंक आनी आमी समेज प्रमाणीकपणी जियोंक पावू. आमी मागता चे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं आणि तुमचे सव्य आसूं. आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे